नमस्कार. हांव सुचित्रा एस शेणय. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आमगेल समाजांतू लोकांक कानुनाचे विशयारी आसचे ज्ञान मस्त उणें. हे प्रज्ञा वाडोच कितीरी अन्याय जतना ताजे विरुद्ध उबे राबून युद्ध करचे शाणेपण येवची कितीरी आमी ताजे ज्ञान वाडोवचे काम कोरका. कानून कायदो हाजे विशयारी जनसामान्यांक ज्ञान दिवच्याक नागरिकाले हितार्थ आसचे सरकारी योजनेची माहिती दिवच्याक आनी ताजे प्रयोजन घेवच्याक आमी आजी विश्व कोंकणी केंद्रा सावन नवे कार्यावळी जागृत जगत तुमगेर मुखार हाडतसची. आनी आमगेले हे जागृत जगत उपाख्यानाचे पयले उपाख्यानाचे सोयरी जावन आमगेले मध्ये आसची डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर माम तुमकां हेच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आता डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागाले एक परिचय करून दिवची म्हळ्यार एक सुलभ हे काम न्ही. म्हळ्यार तांगेले गुर्त नातिलेची लोक ना म्हूण हांव वळख नातिले लोक ना म्हूण हांव लेखता. जाल्यार डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांगेल जन्म उडपी जिल्ल्याचे कुंदापूर तालुकाचे बसरूरांत जाले. हांगेले बापय सदानंद शानभाग आनी आवय शांता शानभाग. बी फार्मा आनी डी फार्मा पदवी करून मानसीक रोगाचे औषधीय विज्ञानांत मंगळूर विवी सावन डॉक्टरेट पदवीचे फावो केले. मणिपालचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज KMCचे मानसीक रोगाचे औषध विज्ञान विभागांत उपन्यासक जावन 30 वर्सां कार्य केला. नंतर हिमाचल प्रदेशाचे शूलिनी विश्वविद्यालयाचे शिक्षण शाखाध्यक्ष म्हळ्यार डीन जावन सेव दिवन निवृत्त जाल्यांची. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणलेले तांगेल अंकण जनप्रिय आशिल्ले. डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी तांगेल बायल श्रीमती विद्या शानभाग हांगेल संगात समन्वय म्हणलेले संस्थेचे द्वारा दंपतील मध्ये आसचे वैवाहिक समस्याचे समाधान करचे कार्यांत निरत जावन आसचे. डॉक्टर माम आत्ये तुमगेला आमी अंकण आमी सानपरेसोनोची वाजनेलेले आसची आनी मस्त जनाक हाजे निमित्त स्वल्पपुणी कानुना विशयार माहिती मेळिल्ली आसा. जाल्यार एक सामान्य प्रश्न कसो आमगेले मना आसा म्हळ्यार हे ग्राहक अधिकार आनी मानव हक्क रक्षण म्हळ्यार कसले ते दोन एक कितें आनी कसले व्यत्यास आसा? न्ही, दोनीची पब्लीक इंट्रस्ट सब्जेक्ट म्हणून येता. सार्वजनिकाक आसक्ती आशिल्ल्यो विशयो म्हूण सांग अर्थ ताजे. आतां हक्कू म्हूण म्हणटना म्हळ्यार अधिकार और हक्कू म्हूण म्हणटना कॉन्स्टिट्युशनान भारताच्या संविधानान आमकां कसे कसन हक्कू दिला, ताजे वटू कितली रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला हें तें पुरा आमी जनाक सांगचें अवश्य आसा. इवन 60 वर्स जालें 70 वर्स जालें धरते जाल्यार आनिकय ते सांगचें अवश्य आसा म्हूण दिसता. ताचे खातीर आमी जनजागृती खातीर ताचे खातीर आमी एक सार्वजनीक हितासक्ती चळवळ वा आंदोलन प्रारंभ करता म्हणून डिसायड केलें. सादारण 75 1975 1975 तेन्ना हें कसलें एमर्जन्सी काल तो जनाक जेलांत घालचे अशें पळय मस्त काम जाता आशिल्लें. आनी ह्युमन रायट्स म्हळ्यार मानव अधिकाराचें उल्लंघन जाता आशिल्लें. हें पुरा उल्लंघन हें तें पुरा राबोवंक जाल्यार जनाक कसन उल्लंघन लिगल रायट कसन म्हणून गोतना जाल्यार तांकां उल्लंघन जावचें कशें करता. ताजे खातीर आमी एक निर्धार केलें त्या काळार 75 इसवींत असेल एक संघटन करता म्हूण. हें संघटन करता म्हळ्यार कसन करता म्हूण कळ्ळें. ताजे खातीर आमी एक प्रारंभ केलें म्हळ्यार मानव अधिकाराचें संघटन करचें म्हण जाल्यार इट्स ह्युमन रायट्स म्हणलें वर्ड आसा पळय मोस्ट मिसयूज्ड. प्रत्येक टेररिस्ट ऑर्गनायजेशनाक एक फेस आसा ह्युमन रायट्स. टेररिस्टांक अरेस्ट जाल्यार कांय करचें नासा अशी. ताजे खातीर आमी कशें केलें म्हळ्यार ह्युमन रायट्स मागीर करुया, सुरवेक सान विचारांत प्रारंभ करुया. सिवील रायट्स म्हळ्यार जनाक आशिल्लें एक सामान्य म्हळ्यार एक
ಗ್ರಾಹಕ ತಾನು ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲ ರೀ ते ದುಡ್ಡು ಆಚೆ ಸಮಾನ ಬೆಲೆ ತಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕ ದುಡ್ಡು ಆಚೆ समान ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ सामान मिळका थंय देखून प्रारंभ केल्या री आमगे एक पटे विश्वासार्हते येता क्रेडिबिलिटी म्हणटा ती एक विश्वासार्हते येवची खातीर आमी एक 10 वर्स पुणी ते कोरून ताजे नंतर मानव हक्क संघटन करुया म्हणून अशी एक आलोचना आयली तेन्ना पुरा जेन्ना आमी ओप्पले कोण कोण आमगेले ओटू संघटीक पळय आमी ओप्पले मागीर 1980 त्या इसवींतू आमी मार्च मे आमी प्रारंभ केले प्रारंभ करून आमी सिंपली इतलें म्हणलें तुमगेले ग्राहक अधिकाराक तोंदरे आयल्यावे आमगेले आयल्या तुमकां आमी मार्गदर्शन करता ती इतलेंच आमी सांगलें मागीर कसं ना तशें जावन गेलो 12 वर्स जाले नंतर 1992 तेन्ना आमी मानव हक्क ऑर्गनायझेशन प्रारंभ केलें तेदो ते आमकां मस्त विश्वास जनाक आमगेले वयर विश्वास आयला आमकां आमगेले वयर विश्वास आयला तशी त्या निमित्त ते दोन विंगड मानव हक्क म्हळ्यार सूक्ष्म जावन सांगता म्हण जाल्यार रायट टू लीव म्हणटा ती म्हाका जिवंत आसच्याक हक्क आसा एक्चुअली ते फंडमेंटल रायट ते ताजे काही मूलभूत हक्क ना आतां ते कोण अशें म्हणून गेल्यार मनशां मात न्ही सकल प्राणी वर्ग किडो जालें देखून सगळे जीव असूच वसता खंयचे जीव आसा ताका जिवीत करचे हक्क आसा एकल्याक अशें हक्क आनी एकल्याक ताका सगळ्यांक समान जावन आसा तशी आतां म्हगेले जिवीत हक्कान तूं हांव आनेकल्या मानयत वे ना ताकाय वंचू सोडका म्हाकाय वंचू सोडका ताका मानव हक्क म्हणटा ती जाल्यार ते मानव हक्कान तूं कोणाल हक्क चड कोणाल हक्क रक्षण करता म्हळ्यार प्रश्न येता असहायक म्हणून हेल्पलेस कोण असहायक आसा पळय तांगेले मानव हक्क म्हळ्यार कोणा सहाय म्हणजे तांकां संग करता म्हणून गोत आसा तांकां कोणा ऑर्गनायझेशन जावका म्हूण ना ताचे खातीर असहायकांक प्रारंभ करच्याक मानव हक्क म्हणटा ती तेन्ना सांगून सोडटा असहायक म्हळ्यार कोण कॉन्स्टिट्युशनान तूं सांगलां आनी आमकां जनसामान्याक कळचें कसं म्हळ्यार एक दुर्बल अशें म्हणटा ती असहायक म्हळ्यार सांचेरडू म्हळ्यार चेडू बायल मनशां लेबरर्स प्रिसनर्स हांनी पुरो आसा पळय तांणी असहायक म्हूण नांव मागीर सिनियर सिटिजन्स इतले जनाक ऑटोमॅटिकली तांकां ते हक्क येवचे न्ही तांकां जागृत करून तांकां हक्क दिवका हाका एम्पावरींग म्हणटा ती एम्पावरींग म्हळ्यार ताका हक्क आसा म्हणून गोत आसल्यार ताका मेळका म्हूण ना कित्याक म्हळ्यार तागेल्या शक्ती ना दुडवा शक्ती ना ज्ञान ना हांगा बलय ना तेन्ना ताका एम्पावर करच्याक एक ऑर्गनायझेशन जावका म्हळ्यार उद्देश मानव हक्क म्हळ्यार तितलेंच तेन्ना स्पश्ट सगळेंचें चित्रण भायर येता तेन्ना कोण कोण दुर्बळ म्हळ्यार कोण दुर्बळ म्हळ्यार दुडवान मात न्ही दुर्बल असहायक हेल्पलेस तसं ऑर्गनायझेशन मेनली हांव पळयलें फस्ट इम्प्रिजनमेंट जैला वयता आसता पळय तेन्ना असहायक तांकां जैलाक कसन केल्यार वांगडा कळना ताचे खातीर तांकां रक्षण दिवचें कशी थंय देखून म्हगेलें प्रारंभ जालें कित्याक म्हळ्यार हांव मंगळूर जेलांत 3 म्हयने आशिल्ले निमित्त म्हाका हें पुरो कळ्ळें आत्या तुमगेलें एक असल एक आंदोलन कोरका म्हूण जाल्यार एक नवीच एक विशय यो ताजे फुडें कोणें कर नाशिल्लें आमकां ताजे विशयी वळखय नाशिल्लें असल एक नवें एक आंदोलन प्रारंभ कोरका जाल्यार तुमकां एक प्रेरणा शक्ती या स्फूर्ती म्हूण एक आसता न्हय तें खंय साकून मेळ्ळें तेची आतां 1975 ते म्हाका हाजी कसलेंच ज्ञानय ना म्हाका कशें क्रिकेट खेळचें ड्रामा म्युजीक आनी तूं आमगेलें परत जिवन गेलें 1975 हांव जस्ट ग्रॅज्युएट जालें तितलेशी तेन्ना म्हाका एक मंगळूर जेलाचो वासाची योग आयलो एमर्जन्सी टायमार कोणाकय दोन भितर घालता आशिल्ले तांणी कोणेय नवो कसं की गलाण करता दोगो कसं वयर येता लिडर अशें म्हूण दिसलें म्हणून तांणी भितर घालचें तेंगेलें तेन्ना एमर्जन्सी म्हणून आतां हांकां अशी ह्या जनरेशनाक कोणाकय तशें कारण ना
म्हळ्यार तेन्ना आमी यंग वरले पुरा आमगेले पुरा 18 वर्सां पुरा गेल्याची तेन्ना जेला भितरी आतां आमी भितर गेल्ले पॉलिटिकल प्रिसनर्स म्हणून त्या जेला भितर क्रिमिनल्स आनी तांणी पुरो आशिल्ले एक 60-63 जन क्रिमिनल्स आशिल्ले. ते क्रिमिनल्सांक म्हाका आश्चर्य म्हाका एक जी आसक्ती कशें म्हळ्यार आनी क्रिमिनल कसले जाता ती म्हणून आमगेले म्हणके काम करूं येत न्हय पुराणाल काम केलें आनी क्रिमिनल कसले जाता हांव लेक्चर कितें म्हळ्यार क्रिमिनल म्हळ्यार चोर ऑर मर्डर दुडवा खंय तांणी केलां म्हणून. तेन्ना म्हाका थंय कळ्ळें तेजे खातीर मात्र न्ही विंगड कारणां तांणी क्रिमिनल केलें. तेन्ना हांव तांकां एक सान सर्वे केलें. सर्वे करून तांगें म्हणलें तूं कसल्या भितर आयला एका प्रश्न दोनीचे तूं केलेल्या तुका रिग्रेट आसता पश्चाताप आसो तुका. तिनीच कसं म्हळ्यार आतां तुका तूं हांगा भितर आशिल्ली भितर तुमगे घरकडच्यांक कसलो अवस्था जाल्या अशी 5 क्वेश्चन्स तांकां नेमून न्हू एक रिपोर्ट तयार केलो बेगिनतल्या कशी. मँगलोर प्रिझन डायरी म्हणून एक नांव दिलें ताका. तें बूक प्रिंट जालें 1982 प्रिंट जालें बूक. तातूंत म्हगेलें कशें म्हळ्यार प्रती एक गांवांतू एक संघटन जावका जनसामान्या खातीर. संघटन म्हळ्यार कसलें तूंच आलोचन करी म्हळ्यार गव्हर्मेंट एम्प्लॉयीक संघटन आसा इन्शुरन्स एम्प्लॉयीक आसा पोस्टल डिपार्टमेंट आसा प्रती एक डिपार्टमेंटाक काम करतल्यांक तांगेले एम्प्लॉयीज युनियन आसा ट्रेड युनियन आसा तांकां न्याय दिले तेन्ना थंय वता ती जनसामान्य खंय आसा. आतां एक जनसामान्य रस्त्यार वता आसा ताका गव्हर्मेंटा निमित्त न्याय जाता आनीकल्या निमित्त न्याय जाता पुलिसांच्या कोणाल्या निमित्त न्याय जेवचो पुरो ते ताण खंय वचका. एकच म्हळ्यार कोर्टा वचचे साध्य आसा पुराणाक शक्ती आसवे तितली नॉलेज आसवे कसं ना जाल्यार तांगे आयकुच्याक कोणा ते अन्याय जालेले सुद्दी पावोवच्याक एक मध्यवर्ती जावन एक संघटन आसका म्हणलें कल्पना येयली. त्या कल्पनेन 1975 तो आयली जेल आसतना आयली तेन्ना हांव लेखलें कशें सांगूं तुमकां म्हाका कसलें ज्ञान ना आसो सगळे इंडियान कोण कोण कसं कसं करता पळया म्हूण सगळें ऑल ओवर इंडिया पुरा स्टेटाक 1.5 की 2 म्हयनो प्रती एक अहमदाबादाचो गेलो हिमाचल प्रदेशाचो गेलो थंय चंदीराम भट्ट म्हणून अहमदाबादांत प्रोफेसर मनोभाई शाह तमिळनाडांत रामकृष्णानंद म्हणून अशें मस्त जन एक्टिविस्ट ते एकली गुजरातांत एकली आशिल्ली नर्मदा बचाव आंदोलन कसं तांणी कसलें आसो तांगे निमित्त म्हाका कळटा तांगेले पुरो इंटरव्यू घेता म्हाका एक कळ्ळें कसलें म्हळ्यार प्रती एकल्यालें मॅथडॉलॉजी सम ना ताजे निमित्त तांकां रिजल्ट मेळना. म्हगेलें स्ट्रॉंग मॅथडॉलॉजी आशिल्लें ध्रुवा नीती म्हणटा ताका फर्म प्रिंसिपल म्हणटात इंग्लिशान. तसलें एक ऑर्गनायजेशन केल्यार मात्र हें चलता न्ही जाल्यार तुकाय भितर घालता ती तुका हार्म करता ती असले कल्पने कुडले 75 to 80 5 वर्सांचें रिसर्च केलें कसन कोरका आमगे मॅथडॉलॉजी कशी आसका हे पुरा कोरून न्हू 1918 सान पुरायणान म्हणलें ह्युमन रायट्स कोर नाका सुरू एक कन्झ्युमर रायट करी ग्राहक हक्कूचे करी तेन्ना तुका ज्ञान मेळटा एकाचे विश्वासार्हता मेळटा जन तुका नमगता ती तशें कोरून न्हू आमी प्रिंसिपल्स 35 प्रिंसिपल केले 35 प्रिंसिपल्स कोरून मे 1918 हें प्रारंभ केलें. इन्स्पिरेशन कशें म्हळ्यार एकच अन्याय जालेले जाता आशिल्लें जेला भितर समळ पळयलां आमी मुखार एपिसोडार तांचे पुरो विशय सांगता जाल्यार आतां सूक्ष्म नांव सांगचें कशें म्हळ्यार हेल्पलेस जन मस्त आशिल्ले तांगे घर अवस्था कशें म्हणून तांकां गोतना तांगेले कसलें चार्ज जालां मर्डर की ह्या कितें कसलें ताकाय गोतना तुमकां वकील कोण म्हळ्यार वकील ना खंय तांकां. पण तेन्ना त्या कालार कोण एक्यूज आसा पळय कोण आपादित म्हणटा ती अपराधी न्ही एक्यूज ताका लिगल सपोर्ट दिवचे सिस्टम नाशिल्लें आतां आसा. पब्लीक प्रोसिक्युटर सरकार आसो हांकां हांनी करून येवका हांगा करूं जायना जाल्यार तांणी उलयत तांकां उलोवचें तांकां ज्ञान ना
हें पुरो सिस्टम पळयलें हांवें. आख्या एंग्लो सॅक्सन लिगल सिस्टम म्हणटा ती, त्या सिस्टमांत पळयल्यार कोर्टांत कोर्ट ताका निमगेले ताका वकील दिता ती, जाल्यार तो वकील कोण म्हणून गोतना, तो हेल्प करता की ना म्हणून कसं गोतना. ताजे बदलाक हे संघटना रूप जाल्यार तांकां हेल्प मेळटलें, एक तांकां धैर्यपूण येतलें कसलेंय ना जाल्यार म्हूण सगून ह्या कल्पनेन तूं हे सगळे मुवमेंट स्टार्ट केले. अत्ये तुम्ही 1918 तू एक संघटना सुरवात केल्या म्हणून म्हणलें. त्या प्रमाणे त्या काळान तुमकां ते एक प्रारंभ करूंक या ताजे ज्ञान विशय मेळूंक कितली कश्ट जाली म्हूण दिसता? ते म्हळ्यार कितलींय जाणांक एक्सप्लेन केल्यार तांकां कितें अर्थ जायना, तूं कसले करता म्हूण कळना. कित्याक म्हळ्यार त्या पळोवचे वकील आसाची, पुलिसांची आसाची, ताका न्याय जाल्यार तांणी पळयता ती, MLA आसा, MP आसा, म्हळ्यार कोणा लागीं क्लियर कट आन्सर ना. हांव तांकां शी मुचे आतां MLA म्हणचे ताका पंचायतीक करची रायट ना. पंचायतीकी म्हणटा म्हळ्यार पंचायतिका म्हणटा ती. पंचायतिका म्हळ्यार मिडिएशन करून दोग जाणांक हें करचें तांकां कोतना ते. MLA म्हळ्यार MP म्हळ्यार तांणी शासन करचें, गव्हर्मेंट पॉलिसी करचें, तांकां ताजे नंतर कसलें काम ना. ताका शासकांक म्हणटा ती. कार्यांगांत त्या इम्प्लिमेंटेशन करच्याक DC, AC पुलिसांचे आनी तांणी कार्यांगां येता. तांणी करचे दोग जाणांनी करचे समस्या पळोवच्यांक न्यायांग म्हणटात, ज्युडिशियरी. सो हे सिस्टम कंप्लीट स्टडी केले फुडले जनसामान्याक ज्ञान दितले कोण म्हणून म्हाका आनी मागीर कळ्ळी. सो आय फेल्ट इट very necessary to have an organization which can protect people, create awareness in the people. कसं तांकां जावका की ते अवेरनेस हाडोवका, जागृती हाडोवका अशी म्हूण सगळें एक कल्पना करून ते प्रारंभ केले. तेन्ना आमकां अवेरनेस ना. म्हळ्यार अवेरनेस म्हळ्यार संपूर्ण अवेरनेस ना. ताचे खातीर मस्त एडवोकेट सराचे आमकां तुमकां आमकां ज्ञान दिवका, तुमकां कसलें कळना म्हणून. कितलीं जाणां सस्पेक्ट करूं केलें आमगेले वेळार काडचे आयलो म्हळ्यार आमकां कसं काम म्हणून तुका हें पळय तूं केलें रे आमकां कसं हें म्हणून. तशें न्ही. हें जनसामान्याक एक ज्ञान दिवका. कित्याक म्हळ्यार कानुनांत एक वाक्य आसा, एकल्यार कानून अज्ञान म्हणून सांगल्यार ते एक्सक्यूज न्हय म्हणून. इग्नोरन्स इज लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. म्हाका कळ्ळें आशिल्लें तें कानून आशिल्लें म्हाका गोतनाशिल्लें म्हणून ना. प्रत्येकल्याक कानून गोतनासता म्हणूच कॉन्स्टिट्युशनान एसम्पशन. प्रत्येकल्याक नागरिकांक कानून कसो म्हणून गोतनासता. गोतना म्हळ्यार ते एक्सक्यूज न्हय. तर शिकची कशी पुराणान लॉ कॉलेज वचचें जाता ना. मागीर कशें करचें. ताचे खातीर हांव लेखलें कसो म्हळ्यार तांकां कानूनान ज्ञान दिवचे खातीर एटलिस्ट आमी करता म्हूण सांगून एक 2-3 वर्स मस्त प्रयत्न केले, मस्त कश्ट जाले. मागीर हांव लेखलें हांव कानून केलें कशी म्हूण सांगून ताजे नंतर लॉ कॉलेजांत जॉयन जालो. 1983 कानून कॉलेजांत जॉयन जावन कानून क्लासा वचून अशी मस्त पास जावन मागीर हे फूल फ्लेज हे स्टार्ट केलें मुवमेंट. थंयच्यान आमगेले संघटिकांतू मस्त जन लॉ कॉलेज जॉयन जाले. पुराय जाणांक जॉयन देवका म्हूण सांगून. त्या आमगेले मुखावेल प्रश्न आशिल्ले. आतां एक आंदोलन करता जाल्यार एक व्यक्तीन आंदोलन करचें म्हळ्यार चिके कश्ट साध्य म्हूण हांव लेखता. तुमी ते आंदोलनाक जनाक कशी ओट केले? म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल मनस्क आशिल्ले म्हूण ना. समान मनस्क कशें म्हळ्यार मस्त जनांक कन्विन्स करचें 1-to-1 कन्विन्स पळयलें. हांव कस्तुरबा मेडिकल कॉलेज फार्माकॉलॉजींत लेक्चरर जावन जॉयन जाल्लो औषधी शास्त्रांत. तातूंत जॉयन जातना मस्त आमगे कलिग्स आसा तांकां पुरो एक्सप्लेन केलें. मागीर विंगड डिपार्टमेंटा वचून एक्सप्लेन केलें. मस्त केलें. म्हाका 3-4 जाण मेळ्ळीं सगळे मेडिकल कॉलेजांत. इंजिनियरींग कॉलेजांत केलें. मस्त करता ओट्टू बी गेले की फर्स्टाक स्टार्टिंगार एक 7-8 जाण तांणी एग्री केलें सांगच्याक म्हणून. तांकां कितें स्पिरीट आशिल्लें एग्री जालें. जाल्यार फूल टायम दिवचें कोणाक ना. ताचे खातीर जावं म्हूण सांगून प्रयत्न करता 2-3 वर्स भितर म्हगेले 32 जण जाले. 32 आमी खूब ट्रस्ट स्थापन केलें.
फर्स्ट ट्रस्टान तूं शिवराम कारंत म्हणून आमगेलो नॉवलिस्ट आशिल्लो ज्ञानपीठ प्रशस्ती ज्ञानपीठ प्रशस्तीचो तो आमगेलो मुख्यस्त हां तो मागीर रविंद्र नायक माम म्हणून तो हनुमान कंपनीचो मॅनेजींग डायरेक्टर तो आयलो डॉक्टर मोहनदास पै म्हणून प्रॅक्टिसींग डॉक्टर उडपान तूं तो आनीक आयलो तेजे नंतर कमलाश मामू के पै तो म्हणून हांव येता तोय आशिल्लो तशी एक 32 जन स्ट्रॉंग जन आमगे फाटबल राबले तेच निमित्त मस्त काम करचें जालें तेच जावन घेवन एकल्यान निमित्त जालें न्ही एकल्यान निमित्त खंडीत जालें न्ही तशी जी मस्त जन तांचे ಕೆಲವು ಜನ तांकां येवन पार्टिसिपेट करूं जायना जाल्यार हांची ती सिंपथीस और तूं मुखार वच आमी आसता मागशी म्हणसो असल पूर आश्वासन येयले निमित्त काम मुखार जालें या इतले वेळू आम्ही मानव हक्कू आणि ग्राहक अधिकारा विशयारी ಸ್ವಲ್ಪ एक सूक्ष्म जावन माहिती घेतले म्हणून हांव लेखता आनी आमगेले मुखारच्या पाख्यानांतू आमी चड माहिती घेवया म्हूण सांगून डॉक्टर मामा तुमकां आयचे येवपाख्यान आयल्याक धन्यवाद सांगून तशीच आमगेले सर्व विक्षकांकय धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण हांव मागता.